सर्वीस पोरा एकल्याच देवा ससना ससनाक नामान तुका सर्वीस पोरा एकल्याच देवा ससना ससनाक नामान तुका तू बोवतो तू बोधविदार तुझी मोहिमा सगळ्यांक मागता तू बोवतो तू बोधविदार तुझी मोहिमा सगळ्यांक मागता सर्वीस पोरा एकल्याच देवा ससना ससनाक नामान तुका सर्वीस पोरा एकल्याच देवा ससना ससनाक नामान तुका मुगेशच्या भाव भयणीनो देवाक हार्गा दिवया आद्वेंत दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमत आसतना देवा उपकार भावण मिसाचे बलिदान पवित्र नावे आता आमी आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पातकी चिणी बदला नव्या जिविताच्या वाटेक मेट तेंका म्हणून स्नानीक जुआवन दिल्ले ते वर्ते चिंतप आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत भो आपुरबाय तरान उंचले जावंक पावला आज आमी कितली पातकान पडल्यार त्याच पातकान मरोंक न्हय थंयनान उठोन निजा देवा थंय येवंक आनी ताच्या वर्त्या भगवनपणांत पवित्रपणान जियोंक जाय तेवढे आमी चिंतूंक आमी जायते मागता पूण आमची जिणी कित्याक बदलना आमी मागता वंटांनी शिवाय आमची काळजां मनां एक करून सोम्यातय आमची नदर आमी मारिना केन्ना वरेक सिसांनी त्या सागरा वयर आनी ताणें घालच्या झाडां वयर आपली नदर धरली तांकां बे उठलें आनी केन्ना तांची नदर जेजूच्या मुखा म्हळ्यार ताणें घाली त्या वेळार तांचे बे पयस जालें धैर्यान थंय भरलें आनी जेजू म्हणा लागलो हांव आसां तुमचे सांगाता जेजून दाखोवन दिली ती ख्रिस्त वाट पातकी जिणी बदला नव्यान तुमचें जिवीत रुपीत करा हें जिवीत जियोंक देवा लागीं करपा मागया प्रत्येक तरान जायते फुडें आमी चुकोन पडल्यार जावंक पुरो ताची मोगाची भुरगीं आमी अपराधी म्हण तो आमकां लेखिना ताच्या बदलाक तो म्हणटा तूं म्हजें तूं म्हजो आनी त्याच वर्त्या भावार्थांत त्याच सुद्दां पातयेणें त्याच सुद्दां धैर्यान सोम्याक लागीं सरया आमचे पातकां वळखून म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेल सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सोसणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकलूतको सोमिया काकलूतको Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थया सर पदरा आमच्या मोगळा बापा उंचले जिवान तुवें आमकां जियोंक शिकयलां आमची जिणी बदलाव करून नव्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक आनी चड मापान तुवें दिल्लें बरेंपण आमी बगूं आमकां पावक कर आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
न्यायनितीकाल दुबळ्या डॉक्टरांची तो नीत करतलो. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब पुडटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुदीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सरस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशांच्या ल्हानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कामारबंद. शुणे वागट शेळये सांगाताची येतले आनी बोकटे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतले. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतली आनी तांचीं पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बायला भशेन तण खातालो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी स्वरस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येतली. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशीं उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्पराया तुझे न्यायनीची कोण दी. राय कुंवर जावन आसल्या ताका तुझे निती वनपण वांटून दी. तो न्याय नितीन तुझे पुर्जेची मुनसुबी कोतलो आनी ताच्या दुर्बळकाय नीत करून दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र संसार ताची शांती बाळतली. दर्यो तावन दर्यो पर्या न्हंयचे तडी तावन भुमी सोकोनसो पर्या चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जें सगलें आदीं बरोवन दवरलां तें आमचो बोरवांचो उपजोवंक बरयलां. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें
आमकां तीर रावूंक शिकयता आनी धीर दिता. सोस्तिकायेचो आनी घोटाळेचो देव तुमकां तुमचेच मोदे जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मनाची करूं. अशें तुमी एका काळजान आनी एका ताल्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणूंक पावतल्यात. म्हणटूच जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं हाडल्यात तशेंच देवाक मोहिमा दिवचे पासत तुमी एकामेका ताई मोयपाशी जायात. होय, हांव तुमकां सांगतां, पोरजापोतींक केल्ल्यो भासावण्यो विस्वाशीपणान पालचे खातीरच न्हय, बोगोर विदेशांनी देवाक ताचे दोळेलाये पासत वाखणचे खातीर क्रिस्त सुनोत केल्ल्या जुदेवांचो चाकर जालो. तर पवित्र पुस्तक सांगता, ह्या पासत राष्ट्रा मदें तुका नांव हाडटलो, तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गितां गायतलो. देवाचे उतर हे. देवाचो उडुपकार. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावाक मोगली कुसारया. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावाक मोगली कुसारया. सर्वेस्परा सोमारोक तयार कोरा, ताच्यो वाटो नीट कोरा. सगळे मनशां कुळ देवाचे तारण देखतेले. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावाक मोगली कुसारया. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावाक मोगली कुसारया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी स्नान जाता जुवांव जुदयाच्या आरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. ताच्याच विशयान ते इसाया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. जुवांव कार्यालयाचे वस्तू न्हेसलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोवून ताचें काण. तवर जेरुजलेम शारांतलो, जुदयाच्या आख्या प्रांत्यांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे जशें वेतालो आनी आपली पातकां उसरन योर्दान न्हंयन ताच्या हातांतलें स्थान घेतालो. पारिसेवा आनी सादुसेवा मदले सबास जाण स्थान घेवंक आपणा जशें येताले ते पळोवन जुवान तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवंक आसा त्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली. तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हणून दाखोवन दिता त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, पत्रांत अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्या, देखून बरो पळ दिना तो हरयेक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. तेवा ते तुमच्यात पाती परतवण्याक गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकांत स्थान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयाचो वांडो वोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितालो. आपले सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली दानी तो आसून नितळ करतालो. आपलो गोव तो तुप्याने भरतालो, पूण पोल केदींच पालवानात असल्या उज्यांत घालने लासतालो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका पुताक आपल्या बापायन मोगान एक बरें पुलाचें वाज दिल्लें आनी हें वाज वो बऱ्या तरान घडये घडये पळयतालो, पुसतालो, बरें करून दवरतालो, मुखारच दवरतालो. आपल्या बापायचो उडास त्या वाजांत ताका दिसून येतालो. आनी अशें आसा क्रमेण तें वाज एका सायडीर ताणें दवरलें आनी ताका जो उडास तो विसरून गेलो. तें वाज पुसचें जावं दी, तें पळोवचें जावं दी, काडचें जावं दी, ताका कांय पडोवन वचोना. पूण एक दीस अशें कितें नितळ करतना ताका आपल्या बापायन दिल्लें वाज दिश्टी पडलें. ताणें आपल्या हातांनी काणयलें आनी तो अशें काणून व्हरतना, पुसूंक म्हूण व्हरतना तें सकयल पडोन फुटलें. आनी आतां पूत रडोंक सुरू जालो. ताका जायती बेजाराय जाली, खंत जाली. कित्याक दूख बगलें ताका. आपल्या बापायन मोगान दिलें कशी एक वाज हें सकयल पडोवन फुटलें न्ही आनी कांयच करूंक हाचे जावन जायना. हे आनी परत घडसूंक म्हज्यान जायना म्हणून रडोंक लागलो. ह्या वेळार कोण तो मोडकी करता तो थंय आयलो ही मातयेची आयदनां करचो. आनी मातयेची आयदनां करचो तो येवन तो म्हणा लागलो, तुवें म्हाका परवानगी दिली जाल्यार ते ग्लासाचे पीस म्हाका दिले जाल्यार ते परत हांव एक बरें वाज करून तुका दितालो. आनी हो म्हणा लागलो, तुज्यान तें साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार ते कुडके कुडके जाला, चिरो चिरो जाला. आनी तो म्हणा लागलो, तुका तें साध्य जायना जावंक पुरो, पूण म्हाका जाता. हांव ते मातयेची मोडकी जावन आयदनां करतना बरें करून पेटून 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 त्या प्रमाणे ताका आकार दिता. त्या देखून म्हाका कळीत आसा कशें ते आकार करी जाय आनी तुका आसल्या बरींत हांव करनान दिता. आनी ताणें विचारलें, न्हीच जावन तुज्यान जाता गी? तो म्हणा लागलो, हें जाता. आनी ह्या वेळा तो व्हड संतोश पावलो आनी आसले ते सगळे चिरो आनी कुडके ताणें त्या मनशाक दिले. आनी त्या मनशान एक भोव आपुरबायचे पयले आसले तसलेंच एक वाज करून ताका हाण दिलें. मगेचे न्हू, आमी ह्या भुंयग येतना इतले आपुरबाय तरान देवान आमकां धाडिल्लें. आतां हांव आनी हें एक कशें ताणें धाडिल्लें पळया. तांकां हे कुरपेची नेसण ताणें दिल्ली. फातकान तुमी पडनासतना रावच्याक, देवा सांगात एक जावन चियोवच्याक. पूण कितें जालें, तें पातक ताणें हात धरलें, ती कुरपेची नेसण ताणें होगडोन घेतली. तांचे दोळे दैवीक दोळे आसले, देवाचे दोळे आसले, डिवायन आयज आसले, ते सगळे मनशाचे दोळे जाले. आनी केन्ना मनशाचे दोळे जाले ताणें एकामेका तें थापावत पळोवंक सुरू केलें, एकामेका तें उणेपण पळोवंक सुरू केलें. तें सामान्य आज आमच्या समाजान आमी पळयलें जाल्यार जायते जाण आमी उणेपण पळयता शिवाय बरेंपण हेरांत पळयना. 90% ऑफ द पीपल अशें म्हणटात की तांणी फकत हेरांचे नेगेटीव पळोवचें, पॉझिटीव पळयनात. पॉझिटीव पळोवंक कित्याक आमकां जायना गे म्हळ्यार आमचें तें तसलें पॉझिटीव ना. त्या देखून आमी हर एक लागीं ताणें तशें केलें कोणा आनी अशें केलें कोणा म्हणून बोड चुकता. ताच्या बदलाक जें कितें ती करतात तांकां सोडा. तुजें जिवन बरें करूंक आसा तें बरें करा. कित्याक म्हळ्यार देवान तुका ह्या पुरबायचें जिवीत दिलां बरें कर मांडून हाडूंक. सुखी आमी करता ना म्हणना, एक एका रितीन आमी सुखीन पडटा. त्या खातीर तर स्नानीक जुवा म्हणटा तुमची जिणी बदला. साधू सेव आनी पारिसेव कितें करताले, ते हेरांक सांगताले पूण ते करिनातले. तांकां तें कश्ट काडूंक नाका आसलें, तांकां बरी जिणी त्यागाची परित्यागाची जिवंक नाका आसलें. ह्या देखून ते हेरांक बोड जागोन सांगताले तुमी तशें करा, तुमी अशें करा, नियम पाळा, नितीन ते चला. पूण ते चलनातले. ह्या खातीर स्नानीक जुवांव तांकां जागवण दिता. आनी ते मेळेपण काडून खंय वताले, ते योर्दान न्हंयेंत स्थान घेवंक येताले. हे प्रॉब्लेम जाल्ले आमच्या स्नानीक जुवांक. त्या देखून तो म्हणटा तुमची काळजां पातकी जिणी तुमी बदलोवन तुमी येनात तर तुमी स्थान घेवन कांयच फायदो ना. त्या देखून आज जायती आमची क्रिस्ती जिणी बऱ्या हातान आमकां सांबाळूंक जायते कश्ट मारल्यार. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचीच बदलावण करून घेना, हेरांची बदलावण आमी आशेता. कित्याक हेरांनी बरें जायचें म्हण आमी चिंता. कित्याक आमचें तें एका तरेची धांपण पडल्या. पळया, कोण तो अहंकारान आसा, कोण गर्वान आसा, कोण दर्पांत आसा, तो हेरांक दुखयता पूण ताका तें कळीत जायना. ताचे दिनपणी जिवन तो जिवंक तयार ना. आनी ताचें दिनपणी तो जिवन जियलो जाल्यार हेरांच्या जिवनांत केदाळच तो उणेपण आसलें उखल धरना. तो चिंता हांवें तसो आसलो, हांव आतां बरो जाला, ती बरी जाताली. तें स्नानीक जिवनचें वर्तें चिंतप.
आत्मीकपणांत एक नवे साव त्या देखून हाच्या पयल्या वाचपान कितल्या अपुरबाय तरान म्हणटा पळय हर एक वस्तू सांगाता येताले बोकड्या पिलांनी चिट्ट्या वाघेची पिलां सांगाता आसतलीं वासरू आनी शिव सांगाता सरतालीं ल्हान भुरगो तांकां राखतालो तांकां कांय ग्रास ना गाय आनी आश्वल इश्टगती आसतालीं तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं शिव बैलां भशेन थंड कातालो पळया दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटालें पण कांय जावचें ना हाका फ्रांसीस ऑफ असिसी बो आपुरबायतारान 5 बेने पीस अँड गुडविल म्हूण बो आपुरबाय एक पिंत्र रायता त्या पिंत्रोणेन सगळें ताणें दिलां एकाडेन शिव आसा गोरवां आसा थंय वाग आसा आनी हांगा सोरोप आसा हांगा ल्हान बोकड्याची पिलां आसात भुरगे वचोन त्या बिळान खेळचे एक आपुरबायचे पिंतूर तो म्हणटा पीस अँड गुडविल शूड ड्वेल म्हळ्यार असो एक संदान जाय ताका आमी म्हणटा आत्मीक क्रांती द रेवोल्युशन स्पिरिच्युअल रेवोल्युशन आनी स्पिरिच्युअल रेवोल्युशन जाताना आमी कितें करतले आमची जिणी संपूर्ण बदलयतले हांव त्या देखून आमचें थंय उणेपण आसा ना म्हणा ना हर एकलें तें आसा हर एकलो आमी सूख करता पूण आमकां एक वाट आसा आमची वाट नव्यान रुपीत करची त्या देखून जायत्या जाणांक आमकां कितें जालां हांगे म्हळ्यार आमी हेरांचे वायट पळोवन हांगा आसता हेरांचे वायट पळोवन आमी संतोश पावता न्हय हेरांचे वायट पळोवन संतोश पावोंक न्हय त्या खातीर स्थानीक जो म्हणटा हांवें तुमकां उदकांत स्थान दिवचें म्हजे उपरांत येतालो तो पवित्र स्थान आनी उज्यान तुमकां स्थान दितालो पवित्र आत्म्याक त्या खातीर आमी उजो म्हूण वलयला उजो पवित्र आत्म्याचो तुमचेर येताना सगळे मेळ्या आसले बसपून घालतालो पातकी जिणी नाका जालें वायट नाका जालें खोटेपण खापाटीपण सगळें तो पवित्र आत्मो नाश करून लासून उडयतालो त्या खातीर आमची पातकी जिणी आमी बदलया आदवंताच्या काळार जाता तितले मटाक आमी हेरांचें बरेंपण उखल धरया उदारपणांत आमी हेरांक मेसुया तांची जिणी आमी सर आपुरबायतारा मानून घेवया जावंक परत सोडून घडटा सर्कमस्टन्सीस कशें आहा म्हण आमकां कळीत जायना त्या देखून कोणाची जडती करूंक म्हाका आनी तुका आपोवना आमकां जाता जाल्यार हेरांक आदार दिवच्याक आपयला तो आदार आमी जावया आमेन आमचो भावार्थ एका निजा देवा ते आमी उसारुया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजालो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडून बसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी अवकर्म्याचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 पेलतकाळ ताका कुर्सा मारलो ताणें कश्ट मारून सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवटो आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतरे स्थापल्ले देव सभे सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी सश्णाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर्व बसत आमी मागया खरी क्रिस्तांव जिणी आमच्या तावन कितें आशेता पातकांत आमी आसा तरी ती पातकी जिणी बदलून नव्या जिविताच्या मेटांनी आमी चलोवंक आमकां आपोवणें दिता तर आमी एकामेका खातीर मागतना हर एकी भुरग्यांचें बरेंपण आमी उखोल धरया तांकां देवान दिल्या सर तालंता खातीर तांच्या देण्या खातीर ह्या जिवा खातीर ह्या स्वासा खातीर आमी देवाक अर्घ्यां दिवया आनी चड मापान सोम्या आमकां तुजे बरी सावच्याक तुज्या मोगांत आमकां पटलोवन धर आमेन तुकाच बापा सर मुझे दिता तुका एकान्ये तुकाच वमता सर मुझे तू
स्तेकर काशेले मुझे हाथ घे मुझे पाय घे स्वीकार कर आतंकशे तुझो माय मोग प्रगट करू शुकोबा सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोद मुझे दिता तुका एक कान्ये तुकाच वमता सोद मुझे तुजेंच तें करका शेले म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता त्या बापा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा आमची काळजां मनां तुज्या हातान दिता आलतरी समोर आवून आनी वायना मारिपात आमचे जिवन सुफळ करून कसली बदलावण जावंक आसा ती तूं रसून आमकां दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सत आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्या आसो मनशा कुळाची सोडवण करच्या खातीर तुज्या एकल्याच पुता सोडून जावन ह्या संवसारांत धाडलेलो ताणें आमचो असोय मोग केलो की आमच्या मोगा पासत ताणें कस असलें मरण तो मेलो आनी पुन्हा जिवनपण जावन नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा पवित दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस बोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण ससंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करचे रगत फातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात What does a good burger to ya? Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novya de tolo.
बापा जेच्या मरणासनी पुन्हा जेवणपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता हांव जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत तुला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या पगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता आम्हा सर्वांचे तुजी दाय कर दाळची दिश्ट घाल आमची जिणी बदलोवन तुका समसारकी जिणी जियोंक सरपवीतपणान बरोवंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक बरें करण्यो आदारून तुज्या वर्त्या पवितपणान भागीदार जावच्याक चड आनी चड तुका लागीं सरूंक आमकां तूं कुरपेन बळ ओंकार मरे देवाचे मायेत सांगती बग्यान देवन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. सोम्यान भो आपुरबायचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा सर्वेच परत सर वायटांतलें आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्क्या आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशा नत्रेकतलें आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकातांतलें वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी आतां आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. माय मोग असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगेच्या भाव भयणीनो पळया आमचो सोमी जेजू सदांच आमकां तेज्या गोपान घेवचो आमची जिणी बदलोवन ताच्या लागीं आमी येवच्याक आमकां ताणें सदांच आपयलां हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Estado mundo está
sorrow, seu tal Jesuची कूड ताचे जिवेरो गो भावा ताचे दोळे आमकां तू दी जेजू तुका पळोवंक बोगू आमकां जागय जेजू स्नानीक जो म्हणा लागलो हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां पूण म्हज्या उपरांत येता तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितालो. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापांक तुज्या वर्तेपण तुवें आमचे वयर दाखयलां अच्या मिसाच्या बलिदानांत आमची पातकां बगसून बरी जिणेची येवच्याक तुजें मांस आनी रगत आमच्या खातीर तुवें वरयलां त्या कुर्सांत देवलें रगत हर एक आमच्या चिणयेंत आसलें उणेपण संपदारां पसून काडून नव्यान रुपेत करून दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसूं आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मग शबान आणि बेणीनो बोवा परवायचे आयता तुमकां मागता आदव्यांतच्या दुसऱ्या आयतार आमी आसां इल्ली सर्जरी आमी केली जाल्यार बोवा परवायची भुरगीं आमी जातल्या. सर्जरी इतलीच आमचे आत्मीक जिवनांत नवी क्रांती हाडच्या खातीर पातकां सण बरेपणान जियोंक आमी मुखार सरच्याक वचून आत क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार देवाचो सोबतो आयलोय देवून संवसारांत जिविता सोबतो तुका आयकूंक रावता उलय आमचे कडेन उलय जागोय आमची मोना जागोय बोर आमची तोंडां तुज्या सोबतान बोर मोगाचें सावदी आमचे उतर बोर आमची तोंडां तुज्या सोबतान बोर मोगाचें सावदी आमचे उतर. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजांत भुरग्यान तुज्या दी तुजे आशीर्वाद बगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.